नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयता आनी आयज न्ही हांव तुमकां खापीचें हुमण कशें करता तें दाखयता। हांवें तुमकां पयलीं दाखयलां पण तें हांवें तेलान कांदो बीन तळशिला आनी दाखयला। आतां हांव दुसरे भशेन दाखयता, ह्या तरेन केल्यार जाता अशें। आतां हें आसा खापी हांवें उजरायल्या, मीठ लायल्या आनी धुवन दवरल्या। आनी आतां हें वाटण, आता ह्या वाटणा खातीर सोय घेतल्या, लाल तिखट घेतला 1 चमचो मोठो आनी कोथंबीर सुकी घेतल्या 1 चमचो, पाव चमचो ही घेतल्या हळद, कोकम म्हणजे सोला, हे मीठ, ओनियन म्हणजे कांदो आनी ग्रीन चिली म्हणजे हिरवी मिरची आनी हो घेतला इल्लोसो कांदो, तो हांव वाटणान घालताले। आणि हे मीठ आसा पळय ते हे कांद्यांक आनी हिरवे मिरचेक लायतले, मिक्स करतले। आणि हो कांदो आसा पळय तो मातसो असो हातानूच धरून असो हे करपाक जाय। आनी तिखट जर तुमची हिरवी मिरची ना जर तिखट ती मिरची न्ही सोमती तशी घेतल्यार जाता। ही मातशी तिखट आसा म्हणून हांव ती आता वयल्या वयर अशी हे घालता। आता कितें करूया, हें न्ही आसा ते अशें प्रेस करपाचे आनी 5 मिनटां दवरपाचे, तितल्यान हांव हेचें वाटण करता। आता हे पळया, हातून न्ही तोपान हांवें कांदो आनी मिरची सॉल्ट लायिल्ले म्हणजे मीठ लायिल्ले पळय ते घातले आनी तेल बी ना, हे पळय बेश्टो वयल्यार दवरला। आनी आतां भितर वाटण घालुया आनी इल्लें उदक घालता मिक्सरान घालून भितर। हे पळय आतां हेका खतखतो येता तेन्ना हांव कितें करता, भितर आनीक इल्लें मीठ घालता आनी तें धवळटा आनी हाची टेस्ट पळयता, म्हणजे आनीक मीठ भितर जाय की नाका तें कळटलें। आनीक इल्लें जाय तें घालता मीठ। आणि आता एका खतखतो आयलो की ना नुस्तें घालुया। हे पळया, आता हे हांवें 2-3 मिनटां 3 मिनटां जर सारके दवरले म्हणजे भितरलो कांदो मिरचेचो वास बीन बरो आयलो न्ही। आता आमी कितें करूया जाणा, हातून न्ही नुस्तें घालुया। एकदम रुचीक जाता हे आनी सोमतीच न्ही भितर सोला घालुया आनी धापून दवरुया मातशें। जो खतखतो पळय खतखतो आयलो न्ही, आतां ओपन दवरुया आनी 1-2 मिनटां शिजोवया, जालें रेडी। आता हे आमी ओपन न्ही दवरूनच उक्ते दवरून 2 मिनटां 3 मिनटां अशें शिजोवपाचें आनी अजिबात भितर काश्यो घालूंक ना हांवें, हे तुमकां आतां दाखयता। हे पळया मोडना मागीर आनी मीठ बीन आमी पयलींच घातला न्ही आनी ढवळपाचें आसलें अशें सायडीन अशें हातीन धरून ढवळप। जालें आतां हें रेडी टू सर्व करता। आनी हें आतां हुमण आसा पळय तें 5 मिनटां ओपनूच दवरूंक जाय, बंद करून गॅस। हे पळय हांव गॅस करता बंद आनी ओपनूच दवरूंक जाय, म्हणजे कितें जाता नुस्तें न्ही मातशें जादा सुद्दां उकडलेलें आसल्यार तें मोडना मागीर ओपनूच दवरल्यार। आतां हें रेडी जालें खापीचें हुमण। हे पळया, आतां तुमकां सर्व केलें खापीचें हुमण आनी हे पळय हांव आतां तें चपाती बरोबर खातलें आनी वांगडा आसा बरी भाजलेली तांदळाचें पीठ लावन सुंगटां आनी हें हुमण बरें टेस्टीक जालां। मुद्दाम अशें करून पळया। त्याच बरोबर म्हाका लायक करा, शेअर करा, सबस्क्रायब करा। सबस्क्रायब मातशें यादीनूच करा प्लीज आनी शेअरूय करा। आनी तुमी आतां म्हाका बरे कॉमेंट्स बीन धाडटा न्ही, म्हाका बरें दिसता।
आता तुम्ही म्हजो व्हिडिओ पळयतली आतां पळयता आनी मागीर पळयता तांकां हांव सोमतेच सांगता खरेंच थँक्यू तुमकां मना पासून आनी देव बरें करूं.